बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. या मिसाच्या बलिदाना वेळार आम्ही संतोष पावता मनादीक बाप वॉल्टर डॅन्सी मेंडोन्सा आपल्या याचकी जिक्षेचो रुपयाळो जुबल्यो आचरशितात. तांच्या त्या पासोती आम्ही माग्या. आज जो कोण जन्म दिवस आचरशितात तांच्या सांगत आम्ही संतोष पावता. शानन सामुएल डिसोजा पियूस नगर, पेसिटा पेरेरा गोवा, साशा मिनेजस बँड्रा 45th बर्थडे, विन्सेंट जॉन डिसोजा साकिनाका 69th बर्थडे, लिवियन रोड्रिगस फ्रेझर टाउन 67th बर्थडे, रीटा डिसोजा मँगलोरू, रोयलन डिसोजा UK, रियाना स्टेफी डेसा मागुंडी 5th बर्थडे, क्वीन सिया मार्टिस बेंदूर. तशेंच देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. तांच्या जिवितान देवान दिवी कुलोरेतरी मंदिराद्वारी जायतीं आजापां गेल्यांत विजमितां गेल्यांत तांणी मागल्लें ह्या जाग्यार देवान तांकां फावो केलां. देखून तांच्या सांगता आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया. जॉन क्विनी डिऑन फियोना डेसा, नेथन एडना निऑन डिसोजा, लॉरेन्स सेलिन डिसोजा आनी कुटुंब, जेकब क्लोटिल्डा आनी कुटुंब मुलकी, अश्विन आनी कुटुंब कॅनडा, ॲरन पिंटो निर्मार्गा, फर्स्ट होली कम्युनियन बरात तरान जाल्ल्या पासत, इथन सिग्वेरा न्यूयॉर्क, सांत आर्नॉल्डच्या मानाक सुनीता रेबेरो मारोलू, ग्रेटा नाझरेत USA, जेसूच्या भोव पवित्र काळजाच्या मानाक ब्रिजित क्रास्टा मोडांकाप, ग्रेसी गोन्साल्वीस माडांत्यार, सिंथिया डिसोजा माडांत्यार, जेसन आनी लीना डिसोजा दारवाड, सरिता कोएल्लो मुलकी, इयान जॅक्सन काद्री, लीना लिगोरी डिसोजा मुंबई, मॅगदलिन फेर्नांडीस मुंबई, निशिता फ्रेझर टाउन 50th वेडिंग एनिवर्सरी, पीटर आनी फातिमा डिसोजा जगेश्वरी मुंबई, तशेंच वेडिंग एनिवर्सरी लॉरेन्स आनी मोंती पिंटो बळकुंजे. देवाकर आनी होगलाप दितात. अनिता केविन डिसोजा मुलकी, दुल्सिन डिसोजा पक्षिगिरे, मेलराई सिक्वेरा देवी कक्तच्या मानाक शिवमोग्गा, वेलानी मोंतेरो देवी कक्तच्या मानाक मुडबिद्री, रायन आनी प्रिन्सिटा उडपी, लॉरेन्स रोड्रिगस बरी भलायकी लाभलेल्या पासत मुलकी, रेनिटा डायना डिसोजा राणीपुरा, एंजेलिन लेविस वकोला, रीटा डिसोजा, बेनेडिक्टा डिसोजा ऑपरेशन बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत सुरतकाल, अलोशियस डिसोजा मँगलोरू, जोसेफ रोनाल्ड लोबो सिद्धकट्टे, हेलेन कॅस्टेलिनो मुडबेळे, मेरी मिरांडा ಹೊನ್ನಾವರ್, सेवरिन रेबेल्लो मँगलोरू, जेसिका सुवारेस संतकट्टे आनी लिल्ली अल्वारेस मुक्का. सांगत आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू. अर्घ आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू. आतां आमी विविध त्या पासत आमी मागया. हांगासर मागोवंक उलो दिला. बरी भलायकी लाभच्या पासत मनोज USA, बऱ्या भलायकी पासत लिगोरी पाशान बोंदेल, बरी भलायकी आनी गाय गुण जावच्या पासत अलेक्झांडर मॅक्सिम मोंतेरो मिलाग्रीस, डेलिव्हरन्स सुटका मेळच्या पासत सगळ्या कुटुंबाक, मॅगदलिन फेर्नांडीस बॉम्बे, बऱ्या भलायकी पासत मॅगदलिन फेर्नांडीस मुंबई, बऱ्या भलायकी पासत रोजी डिसोजा बोंदेल, दोंपराकांडीची सर्जरी बऱ्या तरान जावच्या पासत ॲनी फेर्नांडीस मँगलोरू, बऱ्या भलायकी पासत लिल्ली फेर्नांडीस, बरी भलायकी पासत शारीन फेर्नांडीस किरें, बऱ्या भलायकी पासत जॉन कोता बारकुरू. आपल्या विशेष त्या पासत देवी काकुतीच्या खातीर जॉन मोंतेरो मुडबिद्री. तशेंच सर्जरी बऱ्या तरान जावच्या खातीर, पिडा गुण जावच्या खातीर, कुटुंबांत आशिर्वाद मेळच्या पासत, जाग्याचे समाजी इत्यार जावच्या पासत, भुरग्यांचे देणे मेळच्या पासत, एक बरी सैरीक जावच्या पासत आनी आडवाट्यान गेल्ल्या तरणाट्यांनी भुरग्यांनी
बऱ्या वाटे घेवच्या खातीर परीक्षेंत बरें रिजल्ट येवच्या खातीर भायर असो विजा वेळार जावचे पासत थंयसर परमनंट विजा मेळच्या खातीर मागोवंक उलो दिला. आमी सांगाता मेळोन म्हणया आयकमचें प्रार्थन येसोमिया आयकमचें प्रार्थन येसोमिया. आतां आमी मरण पावल्या सर मलगड्यां पासत आमी मागया. देवादीन गॅस्पर कुर्शिदमे आनी आयवन डिसोजा कापू लोबो आनी डिसोजा गेल्या कुटुंबांतल्या मलगड्यांचो उडास करता. अनिता केविन डिसोजा मुल्की. देवादीन कैतान डिसोजा ओमजूरू जस्मी कोता बारकुरू रेमंड फिगरेडो राणीपुरा सिस्टर थियोडोसिया डिसोजा बेंगलुरू कुटुंबां सरलेल्या समेस मलगड्यांचो उडास करता. रिचर्ड लिझी डिसोजा मुल्की. देवादीन जॉन आनी बोनावेंचर लोबो सिद्धकट्टे कुटुंबां सरलेल्या समेस मलगड्यांचो उडास करता. हेलेन मेंडोन्सा बॉम्बे. देवादीन जेम्स डायस मंगलोरू. ब्रिजित रेगो जेरोम रेगो एग्नेस मिरांडा जेरोम मिरांडा यूजिन रेगो पॅट्रिक रेगो बेनेडिक्ट लसरादो विलियम डिसोजा तादेव आनी एंजेलिन फेर्नांडीस ग्रेटा आनी लॉरेन्स सिक्वेरा मार्टिन 17th डेथ एनिवर्सरी आनी पेट्रोनिला क्रास्ता 12th डेथ एनिवर्सरी कल्याणपूर. देवादीन अगस्टीन आनी सेलिन फेर्नांडीस किन्नीहोळी. सिंथिया मारिया डिसोजा मंगलोरू. कार्मिन बोनावेंचर डिसोजा आनी कुटुंबांतले मलगड्यांक निड्डोडितावन. विन्सेंट डिसोजा मडंत्यार. सिरिल गोन्साल्वीस मडंत्यार. लेतिसिया आनी मायकल क्रास्ता वासई. मैन्या समरनाचो उडास. मेरी मेंडोन्सा पिलार. रिशू विक्रोली मुंबई कुटुंबांतल्या मलगड्यांचो उडास करता. लीना लिगोरी डिसोजा मुंबई कुटुंबांतल्या मलगड्यांचो उडास करता. लीना लिगोरी डिसोजा मुंबई पुलकत्यांत आत्म्याचो उडास करता. लीना लिगोरी डिसोजा मुंबई. सर मरण पावल्ल्या पासतचो उडास करता. मॅग्दलिन फेर्नांडीस मुंबई. देवादीन एनी लुईस डिसिल्वा फ्रेझर टावन 14th डेथ एनिवर्सरी. जत्रूद फुटाडो मुल्की. देवादीन सिस्टर जस्सी लसरादो BS बंटवाळ. हेनरी मोंतेरो पालदनी. ह्या सर मरण पावल्या ससनाचो विशय मागया. ससनाचो विशय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दीत आमेन. सरलेल्या समेस बोड तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन. संतोषाची मेटा काढून एकामेकाक लागी हाडून पावल्या बापा तेमकां तुज्या एका मना. मोगान हाडल्याय लागी ओडून आतां तुजी कृपा जोडून दिता अर्गा समेस्ता मी एका काळजा. एका ताळ्यान गीतलें गायता मनान आनी काळजान एक जाता. स्फोटान तशें जावूं मागता बापा तुजें बेसा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भावानो भयणीनो कीर्तन 146 ह्या कीर्तनान दुसऱ्या वळींत आमी वाचता. म्हजी जीणभर हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो. हांव जियेसर म्हज्या देवाक गितां गायतलो. देवान आज एक ओर्तो दीस म्हाका फावो केला तुमचे संगी मेळोवन ताची स्तुती करूंक ताका अर्गां दिवंक आनी म्हजें जिवीत आज नव्यान सोम्याक समर्पण दिवंक. फाटल्या 25 वर्साच्या ह्या जिवितांत हांवें देवाची वर्ती कृपेदेनी अनुभव केल्ले आसात. देवाची आशिर्वादां धराळमपान हांवें अनुभव केल्यांत. संगतास सबारांचो मोग सहकार म्हज्या जिवितांत हांवें जोडला. हे सकट उडास करून आज प्रत्येक जावन धन्य देवाक हांव अर्गां पाठयता. हांगासर ह्या दैवीक लोरेथीर मंदिरांत
25 वर्सांच्या ह्या म्हज्या याजकी जिवितांत सुमार 9 वर्सां सम्यान म्हाका ताच्या मिसावांत भागीदार केला आनी वर्त्या रितीन सुवार्थाचे हातेर जावन ताणें म्हाका घडसिला ह्या खातीर सोम्याक आज हांव वाखाणटा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत देवाची ती कृपा विशेष रितीन म्हज्या जिविताचो संतोष जावंक पावला ह्या खातीर आज हांव धन्य देवाक अर्गां दिता. सव्या पास्काच्या काळाचो 6वो आयताराची देवस्तुती आज आमी संभ्रमत आसतना सोम्याच्या ताच्या मोगांत आमी सदांच थीर रावच्याक आज देवाचें उतर आमकां उलो दिता. कितेंच भेदभाव करिनासतना एकामेकाचो आमी मोग करूंक आज सोमी आमकां आपयता. तर ह्या वेळार हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी आयते जाता आसतना सोम्या थंय आमी एक जावन सदांच रावूंक ताच्या मोगांत आमी बळवून जावंक तशेंच सोम्याक खरीच आमी साक्ष जावन ह्या संवसारांत जियोंक सोम्याचो आदार एक घडीभर मौनपणी आमी मागया. पातकां आमची वळखून बक्षणे मागून सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच सांगवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्पर देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सगळींच्या राया सर्वोत्वेदा देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या वैभवा पासून आमी तुका वादरता. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काडताय. आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागे मानून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची
तुझे महिमे जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता ये close to me ये close to ईश्वर ये close to परमेश्वर प्रार्थुया तू मोगोसू देवा तुझे एकल्याच पुता वरवीं आमकां तुजें जिवीत मेळोवंक ताका तुवें संवसारांत धाडलोय आनी तूं तुजो मोग सारको उगडापो जालो ह्या मोगाळ बापाची आमी खरीं भुरगीं जावंक आनी एकामेकाचो मोग करून तुज्या मोगान जियोंक जेजून बसयल्लो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप तवळ पेद्रू घराच्या उंबराशी पावतच कार्नेल ताका मुखार येवन भेटलो आनी सरपरडोवन पांयां पडलो पूण पेद्रून ताका उठयलो ताणें म्हळें उठ हांवें एक मनीस तवळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें जो कोण देवाक भिवून चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्या वंशाचो जाल्यारय देवाक मानवता पेद्रू अशें उलोवन आसतनाच ताचो संदेश आयकून आसलेल्या समेस्तांचेर पवित्र आत्मो देंवलो जुदेव न्हय आसलेल्यांचेरय पवित्र आत्म्याचें देणें वतलें तें पळोवन पेद्रू सवें आयिल्ले सुन्नत केल्ले भावार्थी वितमीत जाले कित्याक ते अत्व्या भासांनी उलयतले आनी देवाक वखणतले तें तांणी आयकलें तवळ पेद्रून म्हळें जसो आमकां तसो तांकांय पवित्र आत्मा मेळ्ळो आसता तांकां उत्तान स्नान दिवंक कोणी इन्कार करीतवे अशें तांकां जेजू क्रिस्ताचे नांवी पवित्र स्नान दिवंक ताणें फरमायलें उपरांत थोडे दीस आपणा सांगाता राव म्हूण तांणी ताचे लागीं विनंती केली देवाचें उतर हें देवाची वडुकान सर्जनांगा हुचीर आपली सोडवण सर्वेस पौरान कळीत केल्या सर्जनांगा हुचीर आपली सोडवण सर्वेस पौरान कळीत केल्या सर्वेस पौराक एक नवें गीत गाया कित्याक ताणें केल्यांत विचित्रां ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावड्यान सयत ताणें आपणायला सर्जनांगा हुची आपली सोडवण सर्वेस पौराक कळीत केल्या सर्वेस पौरान आपली सोडवण कळीत केल्या चनंगा हुचीर आपली निताणे उखडल्या इस्रायेलाच्या घराण्या थंय ताका आसलल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला सर्जनांगा हुची
आपली सर्व सर्वेस्परान कळीत केल्या. प्रितू मेरशेकान शेक आसलेल्या लोकान आमच्या देवाची सोडवून देखल्या. सरपून निवास्यानो सर्वेस्परा जय जय म्हणा. उल्हासान गितां गावून ताका हरसिया. सज्जनांक गावची आपली सोडवून सर्वेस्परान कळीत केल्या. सज्जनांक गावची आपली सोडवून सर्वेस्परान कळीत केल्या. सांज जुवांच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. मोगाच्या न्हू, आमी एकामेकाचो मोग करया, कित्याक मोग देवा तावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो, देवाक तो वळखता. पूण मोग करिनातल्याक देवाची वळख ना, कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी धाडन देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडापो केलो. मोग हातूं हाटोपण आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय, बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमच्या पातकांचें पारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयलेल्यान. देवाचें उतर हें. देवाचे वळखकार. Hallelujah, 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 hallelujah. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतार पाळता म्हणटास मी. तवळ म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. ते वेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावाजे. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसा, तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशा जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीचे. आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायिल्लें तुमी करशा जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता तें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा थावन हांवें आयकल्लें सकळ हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सरून वचून फळ दिवचे, उरचे तसलें फळ दिवचें म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितें मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश, तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचे उतर.
वाखणी तुका क्रिस्ता. जीवन क्रिस्त तेई म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, मोगांत आमचें जिवीत बांदून हाडूंक सोमी आमकां आज उलो दिता. ह्या संवसारांत आमी पळोवं जाल्यार माध्यमांनी आमी हर एक दिसा पळयता, वाचता, आयकता की चड आनी चड राग, द्वेश, हगे, फारीकपण हे सोडून आसचें. थोड्या तेंपा आदी एक समिक्षा आयलेली. मनीस कितल्या उण्या वेळांत कितल्या चड लोकांक जिवेशी मारयेत म्हणल्यार तसलीं आयुधां संशोधन करच्या खातीर आनी तसलीं तयार आयुधां करच्या खातीर चड आनी चड झगड्याक उपयोग करचे तसले हातेरां तयार करच्या खातीर लाखांनी करोडांनी दुडू करसून आसा. संवसाराची संपत्तेंत सुमार 25-30 वांटो असल्या खातीर करसून आसा म्हणून ते समिक्षेन सांगिल्लें आसा. आनी ती समिक्षा सांगता, जर तर अंतलो 1% संपत्ती जी कोण संवसारांत बुके वरवीं मरोन आसा तसल्या खातीर करशिल्लो जाल्यार ह्या संवसारांत कोणीय मनीस बुके वरवीं मरचो ना. हर एक दिसा म्हणल्यार बरी मोगाच्या भाव भयणीनो, संवसारांत लाखांनी लोक एक पुटी जेवण खावंक नासता आसतना मरण पावता. आनी ती समिक्षा सांगता, मनशान जर तर 1% झगड्या खातीर, आयुधां तयार करच्या खातीर, ताच्या संशोधना खातीर जो ऐवज, जो संपत्ती उपयोग करून आसा तांतलो तो करशिल्लो जाल्यार एकच एक मनीस बुके वरवीं आ संवसारांत मरचो ना. मोगाच्या भाव भयणीनो, हे सगळें आमकां आयकतना एक सवाल आमच्या मतींत उदेता, कित्याक ह्या संवसारांत आज अशें घडोवन आसा. हे कन्नडा कवी बापूरबायन ताच्या एका गितांत हे सवाल तो विचारता मनशाक, याके हिंगादे मनुजा, याके हिंगादे मानव प्रेमव मरेतु नीनु मृगकिंतलू कडेयादे म्हणटा तो. कित्याक मनशात वसो जालोय, कित्याक मनशात वसो जालोय. ते मनशापण, तो मनशाचो मोग देवान तुज्या काळजांत ओतुल्लो तो विसरोन मनजातचे की वायट तूं कित्याक जालोय. आज मोगाच्या भावानो भयणीनो, सुमी जेजू आमकां एक उलो दिता. आमी ताचे पाटलावदार, ताचे शिस म्हणून ह्या संवसारांत ताका साक्ष दी जाय तर मोगाचेनो एक कंडिशन, एक शर्त तो आज आमच्या मुखार घालता. ते कितें जावन आसा परत आमी आयकुया त्या देवाचें उतर. जुआंच्या वांदेला तावन 15 वर्सवर 12 वळींत आमी ते आयकता. जॉन चॅप्टर 15:12. हो म्हजो उपादेश, हो म्हजो उपादेश, हांवें तुमचो मोग केलो, हांवें तुमचो मोग केलो, तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय, तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय म्हणटा जेजू. हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. मोगाचें न्हू, आमी हर एकली मोग करता. खंडीत जावन आमी मोगांतच आमचें जिवीत जियेना जाल्यार ताका कितें अर्थ ना. देवान आमकां मोगान रचलां आनी मोगा विना आमचें जिवीत साथ दिना. हर एकले आमी मोग करता खंडीत, पूण आमी कशेंय मोग करी जाय म्हूण जेजून आमकां सांगूं ना. हांगासर ताणें आमकां दिल्लो उपादेशाक विशेश महत्व आसा. आनी हें म्हत्व आमी समजा जाय तर मोगाच्या भाव भयणीनो, असलें सुतर आनी एक कडेन आमकां वाचूंक मेळटा वांजेलान जुआंच्या. थंयसर तें आमकां समजता. आमी जुआंचो वांजेल काडलो जाल्यार थंयसर 13 वर्सवर 30 आनी 34 आनी 30 आनी 5 वळींत आमकां कळीत जाता कित्याक जेजून आमकां हो एक उपादेश दिला गे म्हणून. आयका, जॉन चॅप्टर 13:34 and 35. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता. जेजू म्हणटा, त्या निमाण जेवणा वेळार जेजून आपल्या शिसांक सांगले ती उतरां, एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता. एकामेकाचो मोग करा, एकामेकाचो मोग करा. जशें हांवें तुमचो मोग केलो, जशें हांवें तुमचो मोग केलो, तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. मोगाचें न्हू, तितलो भाग आत्तां आमी आयकलां ती आसा. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा म्हणून
जेजू सांगले ती उतरां पूण म्हाका न्हू हांगासर 30 आनी 5 वळ कितें सांगता पळया. एकामेकासो तुम्ही मोग केल्ल्यांत एकामेकासो तुमी मोग केल्ल्यांत तुम्ही म्हजे सीस म्हूण सोमेस्तांक कळीत जातले. तुमी मोजे शीस म्हणून सोमेस्तांक कळीत जातले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय मोगाच्या बाबन जेजून आमकां बेश्टो उपादेश दिवना. आमकां ताच्या फाटल्या उदारांक वो ताणें उपादेश दिला आनी तो उद्देश हो जावन आसा की तो उपादेश आमी पाळिल्ल्या मुखांत्र मात्र आमी ताचे शीस जावन आसा म्हूण ह्या संवसारांत दाखोवंक शकता. ती एक वाट सोम्यान आमकां दाखयल्या. ह्या उपादेशा मुखांत्र आमी खरेंच सोम्याचे शीस जावन आसा. संवसारांत ह्या सबार लोक आसा मोगाच्या बाबडीनो तांकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे ते एकामेकाचो मोग करनासात आनी आमी जेजूचे शीस जावन आमकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार आमी जेजूचे शीस जायना. आनी त्या देखून ताणें हांगासर स्पश्ट आमकां सांगलें आसा जसो हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आल्बर्ट कामू म्हणून एक एक्झिस्टेन्शियल फिलॉसॉफर तत्वज्ञानी जावन आसा. तो सबार संगताने मोगा विशयान बरयलांत आनी ताच्या एका मोगा विशयान बरयल्या एका बुकांत तो म्हणटा ह्या संवसारांत सबार तरासो मोग आमकां पळोवंक मेळटा म्हणून. आनी विशेश जावन त्या सक्कड मोगाक ह्या 2 कॅटेगरींत घालयेत म्हणटा तो. 2 कॅटेगरीन घालयेत म्हणटा. सक्कड तरासो मोग सबार तरासो आसा पूण ह्या 2 कॅटेगरींनी तो सक्कड मोग घालूंक जाता म्हणटा. एक कॅटेगरी मोगाची ही जावन आसा. तो म्हणटा त्या कॅटेगरींत मोग करचो मनीस सांगता आनी एकल्याक आय लव यू डार्लिंग because I need you. I love you darling because I need you म्हणटा. हांव तुजो मोग करता कित्याक म्हाका तुजी गरज आसा म्हूण सांगता. उतरांनी सांगना जावंक पुरो पूण ताच्या करण्यांनी तो संदेश तो दिता त्या मोगांत. पूण आनी एक तरासो मोग आसा म्हणटा तो. त्या मोगांत आसलो मनीस सांगता आनी एकल्याक ह्या करण्यान तो दाखयता I need you because I love you. आयकतना इल्लें कन्फ्युजन आमकां जावंक पुरो. हें अक्षरां तशीं निशेन घालना शब्द तशीं निशेन घालना कालेंग सांगला म्हणून. पूण मगाच्यान आमी गुंडाळ्यान समजून गेल्यार थंयसर हे 2 संगती एकामेका विरोध म्हूण आमकां समजता. आय लव यू बिकॉज आय नीड यू म्हणटा आसतना हांव तुजो मोग करता कित्याक म्हाका तुजी गरज आसा म्हणटा आसतना हांवें नीज जावन दाखयचो तो मोग खरो मोग न्ही. म्हजी गरज म्हाका मेळच्या पासत हांवें दाखोवचो मोग जावन आसा. ते म्हळ्यार केदाळा म्हजी गरज जाली म्हजो फायदो जालो तो वळ म्हणसर मात तो मोग उरता. उपरांत तो मोग थंयसर आसना. तो पयल्या कॅटेगरीचो मोग जावन आसा. दुसऱ्या कॅटेगरीचो मोग तो म्हणटा आय नीड यू बिकॉज आय लव यू. तूं कोण जावन आसाय त्या खातीर हांव तुजो मोग करता. मोगाच्या भाव भयणीनो जेजून तुमकां आनी म्हाका दाखयलो तो मोग पयल्या वर्गाचो मोग न्ही ह्या दुसऱ्या वर्गाचो मोग जावन आसा. ताणें आपल्या फायद्या खातीर आमचो मोग करूं ना बगार आमचे पासत आपणाक खुर्सार खाली केलो. आमचे पासत खुर्सार रगत ताणें वारयलें निमाणो थेंबो पर्यंत. आनी त्या खातीर तो आमकां सांगता आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. तो व्हरतो मोग सोम्यान आमकां दाखयलो मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी तो सोमी आज तुमकां आनी म्हाका उलो दिवन सांगता हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. आज आमकां सवाल विचारूंक जाय मोगाच्या बाबडीनो. आमी एकामेकांत दाखोवचो मोग त्या पयल्या वर्गाचो मोग जावन आसा गी ह्या दुसऱ्या वर्गाचो मोग जावन आसा. जर पयल्या वर्गाचो मोग जावन आसा तर मोगाचेनो आमकां आनी संवसारांतल्या हेर लोकांक कांयच फरक ना. आमी खंडीत जावन सोम्याचे साक्षी म्हणून ह्या संवसारांत दाखोवंक शकना. पूण जर तर दुसऱ्या वर्गाचो तो मोग आमचे थंय आसा
खंडित आमी सांगीत आज ह्या संवसारांत सोम्याचे साक्षी जावन आमी जिवन आसा आनी ह्या खातीर आमी सोम्या करेंस आज अर्गां दिवंक फावो जेजूचो मोग मोगाच्या भावनीनो आमी समजूंक प्रयत्न केलें जाल्यार पळयत पुसा आमकां त्या मोगाची विशेष लक्षणां कितें जावन आसात म्हणून आमकां कळीत करता आनी तसो जेजूचो मोग आमचे तें आसा म्हूण हांवें सांगत जाय तर ती लक्षणां जेजूच्या मोगाची म्हज्या मोगांत ती आसात गी हे सवाल हांवें म्हाका विचारून समजून घेवंक जाय पयल्यान पयल्या मोगाच्या भावनेन आमी पळयता जेजूचो मोग आमकां हें कळीत करता की घेवच्या प्रास दिवच्यांत चड धादोसकाय आसा जेजू ताच्या मोगा मुखांतर आमकां शिकयता की मोग चड घेवचो न्ही बगार मोग दिवचो जावन आसा आनी तातूंत खरेंच चड धादोसकाय आसा चड तृप्ती आसा आपोस्तलाचीं कृत्यां आमी पुस्तक वाचलें जाल्यार थंयसर 20वा वर्सवर 30 आनी 5 वळ आमकां हें सत उगडापें करता Acts of the Apostles chapter 20 verse 35 तुम्ही कष्टवाण काण वावरून अस्कत्यांक कुमो करी जाय आनी घेवच्या प्रास दिवच्यान चड धादोसकाय आसा ही सोम्याची उतरां तुम्ही उगडास दवरी जाय पळय सोम्याची ती उतरां उगडास दवरी जाय कितें म्हणून घेवच्या प्रास दिवच्यांत चड धादोसकाय आसा आनी मोगाचे न्हू सोम्याची ती उतरां मात न्ही सोम्यान तेंच केल्लें जावन आसा आपणाकच ताणें खाली केलो संपूर्ण तरेन ताणें आपणाकच आमकां दिलो रोमांकारां बरयलें पत्र मोगाच्या बाबतींत आमकां सांगता 8व्या वर्सवरांत 32व्या वळींत रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 32 आपल्या काश्या पुताक सयत बाकी दवरी नासता आमा सुमेस्तां पासत ताका सोडून दिलो देव आपल्या पुताच्या ह्या देण्या सवे हेर सगळे आमकां दिनासतना कसो रावात एकल्या आपल्या एकल्याच पुताक सयत ताणें बाकी दवरिनासतना आमचे खातीर ताणें ओपून दिलो तो देव हेर सकट आमकां दिनासतना कसो रावात गे म्हणलें सवाल थंयसर विचारता सांग पावल मोगाच्या भाव भयणीनो म्हळ्यार सोम्या जेजू क्रिस्ता मुखांतर देवान आपलो मोग असो आमकां उगडाप केला की तो मोग संपूर्ण जावन आसा तातूंत कितेंच उणेपण ना त्या मोगांत म्हूण कळीत केला आनी तो मोग खरेपणी आपणाक संपूर्ण तरान आनी एकल्याक दिवच्यांत आटापून आसा म्हूण आमकां तो कळीत करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दुसरे मोगाच्या भाव भयणीनो आमी समजता सोम्यान आमकां दाखयलो तो मोग शर्त नासतना दिल्लो तो मोग जावन आसा त्या मोगांत कसलेंच शर्त आमकां पळोवंक मेळना सबारपोटी आमी जाणा मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सांगचें आसा तुवें अशें केल्यार हांव तशें करता म्हणून तुवें म्हाका बरें केल्यार हांव बरें करता तुवें म्हाका वायट केल्यार हांव तुका बरें करता म्हूण सांगना हांव आमी म्हळ्यार एक शर्त घालता हांव कंडिशन आमी घालता आनी त्या रितीन आमी वता संवसारांत मोगाचें न्हू अशें करता पूण आमी जेजूचे शिश्य म्हणटा आसतना आमी शर्तां घालून आनी एकल्याचो मोग करूंक जायना कित्याक सोम्यान आमकां दाखयल्या मोगांत कसलेंच शर्त ना कंडिशन कसलेंच थंयसर ना आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकले मोगाचें न्हू ती उतरां सांजोच्या पयल्या पत्रांत 4वा वर्सवर 10व्या वळींत 1 John chapter 4 verse 9 and 10 9वी आनी 10वी वळ आमी आयकुया आमकां जिवीत लाभचे खातीर आमकां जिवीत लाभच्या खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी दंड देवान आपलो मोग आमचे ते उगडापो केलो आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी जाण देवान आपलो मोग आमकां उगडापे केलो मोग आंतू आटापून आसा मोग आंतू आटापून आसा म्हणटा कित्याक खंयच्यांत आमी देवाचो मोग केल्ल्यान आमी देवाचो मोग केल्ल्यांत न्हय बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यान बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यांत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्या भाव भयणीनो आमी देवाचो मोग केल्ल्या वरवीं ताणें आमचो मोग करूं ना पूण आमी ताचो मोग करूं ना जाल्यारय आमी फातकी जाल्यारय ताणें आमचो मोग केलो म्हणटा पळयत पुस्तक शर्त नासतना दाखयल्लो तो मोग जावन आसा त्या मोगांत सोमी आमकां आज रावूंक आपयता तिसरे मोगाचें लक्षण जावन आसा सोम्याच्या मोगाचें त्या मोगांत कसलोच भेदभाव म्हणलो ना कोणाचो पक्षपात करिना भेदभाव म्हणलो थंयसर ना
बरो मनीसकी खोटो मनीसकी, ग्रेस्त मनीसकी दुबळो मनीसकी, ह्या जाती सोगी त्या जाती सोगी कसलेच भेदभाव त्या मोगांत ना मोगाच्या बाबडीनो. आनी हेंच आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळ्ळें. धर्मदूतच्या कृत्या पुस्तकांत 10:30 आनी 4 वळींत आमी आयकलें. तवळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें. देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें. देव पक्षपाती न्हय म्हणून आतां म्हाका स्पश्ट जालें. जो कोण देवाक भिवून चलता, जो कोण देवाक भिवून चलता आनी सारकें तें करता, आनी सारकें तें करता, तो खंयच्या वंशाचो जाल्यारी, तो खंयच्या वंशाचो जाल्यार मोगाचें जुदेवांचें चिंता आसलें. जुदेव मात्र देवांचे विशेष तरां विसरून काडलेले म्हणून, ताचो मात्र देवान विशेष तरांचो मोग केल्लो म्हणून. आनी ह्या वरवीं मोगाच्या पण पेद्रू थंयसर सांगता जेजू क्रिस्ताचो व्हरतो मोग अनुभव केल्लो. तो म्हणटा देव पक्षपात करिना. खंयच्या वंशाचो तो मनीस जालो जाल्यार देवाक मानवता, तो देवाक मानवता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी ह्या पासून मोगाचें जर आमच्या मोगांत पक्षपात आसा, आमच्या मोगांत भेदभाव आसा, तर तो क्रिस्ताचो मोग न्हय, तो क्रिस्ताचो मोग न्हय. 4 जावन आसा. सोम्यान आमकां दाखयलो तो मोग शाश्वत आनी सासनीक मोग तो जावन आसा. इटर्नल, ससनाक बाळचो तसलो तो मोग जावन आसा. सांत पाऊल कुरिंथकारांक बरयल्या पहिल्या पत्रांत मोगाचें 13व्या वस्वरांत सविस्तार रितीन मोगाचें वर्णन करता आनी सांगता. क्रेक थंयसर तें उतर तो सांगता 8व्या वळींत 1 Corinthians chapter 13 verse 8. मोग केदींच सरना, मोग केदींच सरना म्हणटा तो, अखेर जायना. सबार संगती ह्या संवसारांत मोगाचें अखेर जातात. खंयचे संभ्रम आसले ते अखेर जातात. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, खरो मोग केदींच अखेर जायना. देर इज नो एंड, नो फूल स्टॉप फॉर लव. सदांच बाळच्या तसलो मोग तो जावन आसा. सोम्यान आमकां दाखयल्लो मोग. आनी ह्या मोगांत आज सोमी आमकां रावोंक आपोवणें दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो, सोमी तुमकां आनी म्हाका आपयता ताचे साक्षांत जेवच्या खातीर. त्या देखून अखेर करच्या पयलें सांत पावलान एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें एक मागणें आज आमी सांगाता करया. हे मागणें जावन आसा 3ऱ्या वस्वरांत 18व्या आनी 19व्या वळींत एफेसाच्या त्या समुदाया खातीर सांत पावल हात जोडून मागता. आनी आज तेंच मागणें मोगाचें आमचे हर एकल्याचें जायचे. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 3रो वस्वर 18वी आनी 19वी वळ. अशें बावडता वरवीं तुमच्या काळजांनी ख्रिस्त बिडार करूं. ख्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय, उबाराय आनी गुंडाय केदी वर्ती म्हूण 8 सकत सोर देवाच्या लोकांक सांगता. तुमकां लाभच्याक मोगान तुमचे जिणेची पाळां रोंबो. मोगाचेर तुमी जिणेची बुन्याद पडोवन घट आसो. क्रिस्ताच्या मोगांत आमच्या जिणयेची बुन्याद पडोवन घट आसूं. क्रिस्ताच्या मोगांत आमच्या जिणयेची पाळां सदांच रोंबोवन आसो म्हणून सांत पावल थंयसर मागता. आज आमी तेंच सोम्या लागीं मागया. सुरवेर हांवें गायिल्ल्या गिताचें तें चरणां कितें आसा तें तेच मागण्याक रूप दिता. हें चरण आतां गायता आसतना आमकां आमी सोम्या मुखार दवरया आनी सोम्यान आमचो मोग केल्ल्या बरी आमी एकामेकाचो मोग करूंक सोम्याचो आदार मागया. मोग करूंक एकामेकाचो सोम्या तुवें केलोय तसो. सेवाक जावच्याक पेल्यासो सोम्या आधार दी कुरपेसो. मोग करूंक एकामेकाचो सोम्या तुवें केलोय तसो. सेवाक जावच्याक पेल्यासो सोम्या आधार दी कुरपेसो.
सगळे आम्ही उभी राहूया. आमच्या भावार्थाची उसारणी आता आम्ही करूया. एकाच देवाक सत्मानता सर पदवेदार बापतो सर्गा आणि प्रतिमेसो दिसता आणि ना दिसता सर्व वस्तू सोरसणार आणि एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सत्मानता देवाचो एकलो स्पुतो सोरकाळा आदी बापातावन जल्माला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन तो खरो देव तो देवातावन जल्माला ताका रुसूंक ना बापाच्या सैम बसो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आम्हा मनशां पासोत आनी आमचे सोडवणे पासोत सर्गात तो देवलो. आनी पवित्रात्म्या वरवीं अंकुर मरयेचे उदेरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासोत पोंस पिलाताक ताका कुर्सार मारलो. ताणें कस्त मरण सोंसले आनी ताका निकेलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सर्गात चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांचे आनी मेल्ल्याची मुनसिबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसो ना. आनी पवित्रात्म्या सत्मानता ईश्वरानी जीव दातार तो बापा आनी पुता तावन निपसाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवादी वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापलेले देवसभेक सत्मानता पातकांच्या बोगसाण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमीन. देव आमचो मोगाळ बाप जावन आसा. ताणें आमकां समेस्तांक ताच्या मोगांत रचला. ताच्या मोगांत हर एक दीस तो आमकां सांबाळटा. तशें आमच्या सर्गींच्या बापा समोर आमची सर्व प्रार्थना आमच्या काळजाच्या तरेक आतां आमी उबारया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभा चलोन व्हरच्या पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांक तुज्या मोगांत राख. तुज्या पुता क्रिस्ताच्या मोगाक साक्ष जावन तो मोग हेरांक दिवन तांकांय तुज्या मोगांतय ओडूंक तुजी कृपा तांकां दी म्हूण मागता. जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. या येवक्रिस्ताच्या मेजा बवरी हजर जाल्लेले आमी सर्वांनी एकामेकाचो मोग करून तुजे उपादेश सदांच पाळूंक आनी तुज्या पुताक साक्ष दिवंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एकडीपणी एकडीभर मौनपणी आमची खासगी ते सभा कितें आसात आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो कितें आसात कोणें मागोवंक सांगलेलें आसा मागणी आमी बसल्लीं आसा तांचोय उडास करून ती सकट ते सभा गरजो सम्या मुखार दवरया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा आज आमी तुज्या मुखार दवरलेली ही सगळी आमची खालती प्रार्थना तूं मानून घे. तूं मोगाळ बाप जावन आसाय आमकां समेस्तांक तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान तूं आरोवन धरताय. ह्या खातीर बापा तुका आमी आज विशेश रितीन अर्गां दिता. तुज्या पुता जेजू मुखांतर तुजो वर्तो मोग तुवें आमकां दाखयलाय आनी त्याच मोगान सदांच थीर रावच्याक तूं आमकां आज परत आपोवणें दिताय. तुवें आमकां दिल्लें तें आपोवणें आमी स्विकार करून सदांच तुज्या मोगांत बळवून जावच्याक बापा तुजी कृपा आमकां तूं लाभय आनी तुज्या पुता जेजूचे खरे साक्षी जावन ह्या संवसारांत वावुरच्याक बापा तुज्या पवित्रत्म्यान तूं आमकां बरें जो जियेताय राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. Cristace cudin, o bundo wain berlun, Bapa
दी म्हूण परता स्वीकार कर बापा हो बुडो बाय गोवाचो बुडो नाकाचो हो बाय बापा तुका भेटयता क्रिस्ताचे कुडी हो बुडो बाय बदलून बापा आमकां दी म्हूण परता स्वीकार कर बापा हो बुडो बाय म्हज्या भावांनो भयणींनो आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवे आमच्या सर्व त्या सभा सोवे आमच्या गरजा सोवे आमच्या जिणयेच्या समर्पणा सोवे सर पदवेदादे बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां आमी मागया हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अखेर पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वस्पावर मानून घेवं प्रितेच्या बापा कोणी जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे प्रास व्हड मोग ना म्हणून जेजून आमकां उडास केला आनी ताणेंच न्हय इश्टा पासत पूण आमा दुस्मना पासत कुर्सार आपलो जीव दिलो ह्या ताच्या उतरां चिंतना वर्त्या मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पितांव आनी ताच्या बळान तीस मोगाची वाट धरूंक आमकांय फावो कर म्हूण आमी मागतांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो पातकाचो लांब युग संपलो विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्ण एक पावलो देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुझे मुखार दळबारांचो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या बाबा ओ सर्गी तुकाचे ओ सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय बापा करूस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता उदें दिता नसतम ते पर्यंत तुका निर्मोळ भेटवणी करच्याक एक खाशा पर्जा तूं जमयत आसाय देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणे करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ते देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार समरमता तो पराधीन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो
तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नीक कराराचें हें रगत पदकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Havarta so good purgatoria. Jesu, तुझे मरण आम्ही समर्पता, तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटा, तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू आम्ही अत्रेका. बापा, आमचे सोडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कश्टा मरणासो, ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपणासो आनी सरकार सोडण्यासो आमी भक्तीपणी उडास करता, आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसाव. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर, आनी जेजू सोवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासनीक दान तो आमकां करूं, आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत अवंकार मरयेच्या, तिचो पती जुजेच्या, तुज्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या, सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुझे फर्नांडमेट्स, एसपीडीचे ते रक्त साक्षी, त्या समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकांय वांटो मेळ्ळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विस्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी, तुजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाच्या, पीटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता, पवित्र सभेच्या स्मेस गवळ्या आनी मुनियाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका सोडून घेतलेले सगळे पुरजे सांगाती ह्या संवसारान वारसुरे तुजे पवित्र सभेक पावडतांत आनी प्रतिमगान तिर कर. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजे इश्टगातींत ह्या संवसारांत तुजे जी तुवें एकठांय केल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयान आयकोन घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजे इश्टगातींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मायपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळे बरे वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेधार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना.
सोम्याच्या मोगांत आमी सदांच थीर रावच्याक सोम्यान आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापा सो आधार आतां आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट तो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडूं दिनाका पण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली आनी कितें आमकां तुज्या मोगातावन पयस व्हरता त्या सर सक्तेंतले संदर्भांतले आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे भरवोशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्नाक. शांती समाधाना खातीर ह्या वेळार प्रत्येक जाण आमी मागया. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर एक कुटुंब जावन जमलेल्या आमकांय तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगांत सदांच थीर रावोंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमी समेस्तांक शांती समाधान देन एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगा सो एकवट असो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शिकवता. आमचे ते सत्य आनी क्यास्तडीन आसा पूण आमच्या आत्म्या कुडीक आनी मतीक भलायकी मेळटा आसा. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पसोत कुर्सार मरोवन आमकां जिवीत दिल्लो तो ताच्या त्या मोगांत थीर रावोंक आमकां आपयलेलो. हिच देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटान रावचे आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें दिवचें म्हाका फोवना पूण जिवतान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सस्नाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा तुज्यो आज्ञा पाळून जेजू तुज्या मोगान सदां जियेलो तशेंच ताच्यो आज्ञा पाळून आमी ताच्या मोगान जियेवची म्हणून ताणें आमकां सांगलां. सदांच पूण भोवकन ह्या सतोळ्यांत ह्या ताच्या उतरा प्रमाणे चलोवन आमचे सालते किरकोळ जिवीत बाळटात असल्या फळांनी सुफळ करूंक आनी अशें जेजून बसयल्लो संतोश आमचे भितर सांबाळूंक आमी अत्रेक थाव. ह्या खातीर तुज्या मोगाच्या आत्म्याक आमच्या काळजांनी जियोंक धाड म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वसून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे वडकार. हालेलुया हालेलुया.
देवाच्या गोंड्या मुझ्या नामान तुका परगोश आमच्या माय म्हयन्याचे तुलो ब्रांडे चरणा तुझ्या लागता माये